त्याच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जोआची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमोनाच्या म्हणलोल्या दारवंटाशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळयून पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाचे मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वो कित्याक तुमी आमचे दोळे लावनूच आसात? आमी आमच्या खाशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायिल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवन केलो, जो पवित्र आनी दोन वोंद आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागूंक घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदी सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशी परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसोतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाटयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ ये पर्यान जेजू सरकार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्प देव उपजतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोजींतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराची दायजे. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वीच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तो तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे एक पृथ्वीचेर कितलें व्हड नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण
तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांत प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोडां दवरल्याय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांत प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतली सावजा पर्यान, हेणे तेणे उपतोली वाऱ्यावेली सुकणीं, आनी उदकांत फिरतोली दोर्यांतली मासळी सगळेंच ताचें आधीन केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांत प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एमावसा तावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी ताचे सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखिलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोद उबे जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेचे नादार तीं तुरी दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलेलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलोले मासल्यांचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर खालो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेजाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्र हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कुश्ट मरून सोंसूंक जाय, तिसरे दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजलेमांत सुरू करून ताचे नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणे सगळे परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाची गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचे कडेन हांगा कितें खावंक आसा? नियाळाक आदार.
आयज जेवण मागतेलीं आनी बुकेन आसलोलीं जायतो लोक आसा, जावं तो आमचेच कुटुंबांत, समुदायांत, फिगुर्जेंत वा समाजांत. कितलो लोक रातचें जेवण नासतना न्हिदूंक वेतात. थोडीं दुडू सिर्वीस ना जावन पयशे सांबाळूंक वा सुगूर करूंक जेव नासतना रावतात. थोडीं वावराक लागून वेळ मेळना देखून जेव नासतना न्हिदूंक वेतात. थोडीं दुसऱ्यांच्या रागान वा तेमा करून रातचें जेव नासतना न्हिदूंक वेतात. थोडीं आसात आपल्या दुयेंसाक वा पिडेक लागून जेव नासतना न्हिदूंक वेतात. जायतीं जाणां आसात आपली कुडीचो परामोस करूंक डायट करूंक जेव नासतना न्हिदूंक वेतात. आनी थोडीं आसात निमणीं म्हळ्यार उपास करून आपलें जेवण गरिबांक दितात. आयज देवाच्या उतरान जेजू जेवण जेवंक आपल्या शिसा लागीं कितें आसा जाल्यार मागता. दिसता खरेंच जेजू बुकेन आसलो काय? होय, जेजू कुडीचे बुकेन न्हय पूण आत्म्याचे बुकेन आसलो. जेजून आपल्या शिसा लागीं न्हयच पोटाक लागून खावंक मागलें, पूण आपल्या शिसांक आपल्या मरणा आनी जिवंतपणाचें उगडास करूंक आनी आपल्याक केलेले ओचोऱ्यांनी आनी विजमितांचो मनांत हाडूंक शीस सगळो बावाट सोडून दुबावान आनी निराशी जालेले आसले. त्या पासत हे उंड्या मोडण्या वरवीं जेजू तांकां आपूण गुरू आनी सोमी म्हूण गोवाय दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमची गरज अदीक आत्म्यान वाडपाची म्हूण ओळखून घेवन सदांच असले बुकेक आशेतल्या आनी देवाचे नियाळाक वावरुया.